आमचे लेट लिडराचो 76th बर्थडे एनिवर्सरी आसा आनी आयज 12 वर्सां जाली तो आमकां आयज सोडून गेलोलो आसा. पूण माथानी जे कार्य जे आसा, जे उतरां जे आसा, आमी स्वताच उगडास करता आनी तेणेन कशें शिकयलां मुखार वचपाक, आमी त्या पावल्याचेर म्हाका दिसता आमी मुखार वता. 1973 ही चळवळ स्टार्ट जाल्ली आनी आजून पासून ही चळवळ चालू आसा. आमी आयज पळयलेलें आसा की फिशींग कम्युनिटीक जे कार्य आमी केल्लें 1973 म्हाका दिसता आमची लेट लिडर माथानी साल्दाना मरीन रेग्युलेशन एक्ट स्थापीत जालो आमी झगडोन, गोवा पोल्युशन एक्ट स्थापीत जालो आमी झगडोन, कोस्टल रेग्युलेशन झोन स्थापीत जालो आमी झगडोन, अशें करून जायते एक्ट्स जे माथानी लिडरशीप घेवन जीआरईची आनी नॅशनल फिश वर्कर फोरमाची आख्खे इंडियेची पळय आमी जे माथानी कोस्टल एरिया भोंवलो आख्खे इंडियेची युनिटी करपाक, ह्या युनिटीन आमकां गोंयचे फिशरमॅनाक इंडियेचे फिशरमॅनाक आनी इंडियेचे पर्यावरणाक जायतो फायदो जालो. पूण आयज आमी पळयता की फिशरमॅन आयज काबार जाता, फिशींग कम्युनिटी आयज काबार जाता. जे पर्यावरण राखपाचें, जे कोस्टल इकॉलॉजी, जी दुसरी इकॉलॉजी आसा ती आयज काबार जाता. आयज इन द नेम ऑफ सागरमाला आयज दोरयो व्हरपाचो प्लॅनिंग आसा. नेम ऑफ सागरमाला आयज न्हंय व्हरपाची प्लॅनिंग आसा. आयज कोल एक्सपान्शन प्लॅनाक लागून आयज फिशरमॅनाक डिस्प्लेस करता, कार्यावळा नोटीस येता, फायना नोटीस येता. पूण हें खंय ना खंय जे फिशरमॅन जे सेंचुरीज प्रोफेशन घेवन आसा, सेंचुरी ओल्ड प्रोफेशन घेवन आहा, खंय ना खंय डिस्प्लेस जाता. आनी आमचे तरणाटे जे फिशरमॅन आसा ते आयज हेका लागून आयज भायर वता. आयज कोण परत फिशिंगान वचपाक सोदना, कित्याक सरकारान फिशरमॅनाक काबार करपाचो प्रयत्न केलेलो आसा. आयच्या दिसाक हांव लोकांक एक मेसेज दिवपाक सोदतां. बाब आमचो माथानी साल्दाना आज सोंपोन गेल्यार सोंपलो, 10 वर्सां जावन गेली आनी तेजो आज बर्थडे 76 वर्सांचो. आनी हे तेजे बर्थडे निमित्तान आमी सगळ्या गोंयच्या रांपोणकारांचो एकूच, तेच बरोबर आमचो कास्तार आनी हेर बाकीचे भाव ताका एक रिस्पेक्ट असो वीश करपाक फुडें खूब लागले. जेन्ना माथानी पॉलिटिकान 2002 येयलो, तेज्या पयलो पॉलिटिक्स नासतना तो गोंयच्या पासत खूब आवडलो, झगडलो, एसीझाडाचेर झगडलो, मेगा प्रोजेक्टाचेर झगडलो, जुवारी फॅक्टरीचेर झगडलो, मेथा एक्सप्रेसचेर झगडलो आनी ह्यो वस्तू वायट म्हणून ताणें लोकांक दाखोवन दिल्यो आनी थोडे बहुत ताणें फॅक्टरी लायलो, सीसीसी बंद केल्यो. आयज खरें म्हळ्यार आमकां दूख दिसता. आयज माथानी मेले उबो रावन माथानीक आमी सांगोन कांयशें दिसता. कुठोर आमची काळजांतली भावना आमी ताका सांगतात, तो कुयतोर रावन आमची आयकता. जेन्ना माथानी वावुरलो पर्यावरण सांबाळपाक, माथानी आवुरलो गोंयचें बरेपण हाडपाक, गोंया राखून दवरपाक, आनी तो पॉलिटिकान भितर सरतना ते एकूच विजन आसलें, तें म्हणल्यार गोंय सांबाळपाचें, गोंयकारांक राखून दवरपाचें, गोंयचे बारीक जनतेक वयर काडपाची, हेच तेजे मनांत आसलें. तेजे मनांत केन्ना येवंक ना आपूण कितले पयशे करतलो, आपूण केन्ना गिरेस्त जातलो, आपूण केन्ना बोंगले बांदतलो, केन्ना आपूण श्रीमंत जावन बसतलो, हे तेजे मनांत केन्नाय हाडूंक ना. आय एम João Barros Pereira. I am Mathany's neighbor and his very good friend. Today should be a happy day. It's his birthday anniversary. But when I look at his statue and I see those flowers, I get the impression even the flowers have become
a burden. What was Mathany? Who was Mathany? He stood for honesty, sincerity, and for the welfare of the Goan people. So I appeal to the Goans not to shout Mathany, 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 but to walk the talk and to stand and fight for the same values that Mathany stood for. पळय हांगा बरयल्लें आसा ताची उतरां. इट इज बेटर टू लिव इन होप देन टू डाय इन फियर. हाचें खूब डीप इम्पॉर्टन्स आसा, डीप मिनींग आसा. आयज गोंयच्या लोकांच्या काळजांत उजो पेटुल्लो आसा गोंया सांबाळपाक. तशे खुबशे लोक आसा जे गोंया सांबाळपाक सोदता, बट भितरल्यान तांकां भिरांत आसा. सरकार एक्शन घेत, पुलीस त्रास करीत, आमच्या भुरग्यांचेर नोकरेचेर हात घालीत, हो भंय आसा. बट तांकांय खंय ना खंय भितर उजो पेटुल्लो आसा. वॉट डीड लेट श्री मथानी साल्दाना स्टँड फॉर? ताणें म्हाका बायोलॉजी शिकयल्ली जेन्ना हांव डॉन बॉस्कोन शिकतालो पळय तेन्ना. आनी तेन्नाचें नांव जाणो तो रांपणकारा खातीर खुबशे उलयतालो. जेन्ना आमकां शिकयतालो 5-10 मिनटां लास्टाक तो तें सांगतालो आमकां. जेन्ना वाडले कळून आयलें, दीस वॉज इन अर्ली 80s. ताणें लढाय इन 70s स्टार्ट केल्ली. आयज पळय कितें चल्लां ताच्या उतरांचो आयज आमकां मिनींग कळटा. जे आमचे फॉर एग्जाम्पल फिशरीज डिपार्टमेंट ते आमचे आवय बापूय जाल्ले आसा. ताणीच फिशरमॅनांक डिवायड करून दवरलेले आसा. म्हणजे पळय जो फिशींग मिनिस्टर आसा, फिशरीज मिनिस्टर, तो मोठ्या मोठ्या लोकां बरोबर नॉर्वे बिर्मे सगळ्याक भोंवता. हातून दाखयता सगळे कॉम्प्रोमायज आसा. सो कोण पळयतलो? मे बी ताणें तें विजन पळयल्लें तेन्ना अशें जातलें म्हूण. आयज हांगा खुबशे आमचे फिशींग कम्युनिटीचे भाव आसात. हांव तांचे कडेन विनंती करतां, एकवट हाडया.